AI कॅमेरा बसोवच्या पयलीं 1 जुलैच्यान गोंयभर जागृती मोहीम राबयतले म्हूण मंत्री मोविनान सांगले. खंयच्या जंक्शनाचेर सगळ्यांत चड ट्रॅफिक जाता, खंयच्या जंक्शनाचेर अपघात जातात, अपघात जावपा फाटली नेमकी कारणां कितें ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास केल्या उपरांत कॅमेरा बसयतले खंय. हे कॅमेरा जेन्ना आमी बसयतले पयलीं सद्या आमकां डेटा मेळटले. डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर फ्युचर प्लॅनिंग. म्हणजे वेर वीच जंक्शन मॅक्सिमम ट्रॅफिक इज देर, वेर एक्सिडंट्स आर कॉज, वॉट इज द कॉज, हें सुद्दां एनालायज करपाक मेळटलें. आनी तेच बरोबर वॉट आर द टायप ऑफ कार्स दॅट आर मुवींग, वेदर दे आर टॅक्सीज, वेदर दे आर रेंटल कार्स, फ्रॉम वेर दे ओरिजिनेट, सगळें तुका ऑटोमॅटीक ते फूल डेटा मेळ्ळे म्हणटच आय वूड से दॅट विथ यूज ऑफ कॅमेराज एंड आफ्टर जुलाय you will see people slowing down. Accident rate will come down less than half what they are happening now. That I am very confident. 1st of जुलैच्यान जर हे सगळ्याक सेटअप जातले जे कॅमेराज तुम्ही सांगले ते रेडी सो फायन्स बीन सगळे तांकां तेन्नाच्यान येतले, स्पीड लिमिट सगळे तेन्नाच्यान येतले. एक्सेप्ट दोनापावल म्हणून आतां ते ऑपरेशनल आसाच. हेर कडेन आमी फ्रॉम 1st of July करता. बट दोनापावल ते स्मार्ट सिटीचे आशिल्ले न्ही सर? बट वी हॅव टू इंटिग्रेट देम अल्टिमेटली नो. वाडटे रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर 26 जाग्यांचेर AI कॅमेरे बसयतले. वाहतूक वेवस्था आनी सुरक्षेच्या दिश्टीन केल्ल्या उपाय येवजणांक लागून गोंयांतल्या अपघातांचें प्रमाण 17% देंविल्ल्याचें मंत्री मोविनाचें म्हणणें. तशेंच ओव्हर स्पिडींग आनी टिंटेड काची आशिल्ल्या कार चालकांचेर खर कारवाय करतले. हालींसारा रेंट कारींचे अपघात हिसपा भायर वाडल्यात. तांकां लागून रेंट कारींची कागदपत्रां परतून तपासतले म्हूण मोविन उलयलो. Over the last data for last 2 years, various action being taken against the black spots, against accident-prone areas by various line departments. It has resulted also in 17% decrease in number of accidents. Of recent, you have seen accidents have been taking place as with lot of rent-a-car operating on the roads. We have decided to launch a drive and see that all of them have speed governors. All of them comply with the rules under Motor Vehicle Act and whether the license terms under which rent-a-car vehicles were given licenses, whether they are adhering to that. We are going to be very strict. I have asked the department to take action. The second action that is to follow is against tinted the glasses. As we are seeing more and more roads with tinted cars with tinted glasses on our roads. 26 location cameras are ready for 26 location. But what I have advised the department is we were supposed to launch these 26 AI based cameras on 16th of this month.